आता खबरो विस्तारान। ब्रेस्तारा चिमला जंक्शनार 7 गाडयांमदी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 8 जण जखमी जाल्यात। 2 जण गंभीर जखमी आसात। तांकां गोमेकोत हालयले। ह्या घडणुके उपरांत थळावे तिडकले। तांच्या अपघाता उपरांत रस्तो रोको आंदोलन केले। हाचेर मुखेलमंत्र्याकडेन मेळपाक थळाव्यांनी वेळ मागला, ना तर परत आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर चिमलाच्यान गौतम शिरोडकार। त्यामाने आमचे अशें की ह्या टायमार हांगासरल्यान स्कूल बसीस क्रॉस जाता, इतले तरी स्कूल बसीस वयता। हांगा 4-5 स्कुलां आसा। ह्योच त्यो गाडयो तर ह्यो गाडयो त्या स्कुलाक ठोकल्यो जाल्यार कितें जावपाचें? आता आयज हो मेजर जाला म्हणून सगळे मेजर जाला। हे येयल्या, सगळे ऑथॉरिटी येयल्या, नाल्यार डेलीची आमची हांगा कोणाचो हात पावलो कोण व्हीआयपी वयता पळय, व्हीआयपी वयता पळय, तेन्ना तुका कॉन्स्टेबल दिसतले किंवा होमगार्ड दिसतले। तेय बीन फक्त कितें गाडी येता त्या गाडयो येता पळय तेन्नाच हात दाखयतले। त्याच्या नंतर तुम्ही मारा थंय कितेंय करा, कोणाक काय पडोन गेल्ले ना। आमची सरकाराक स्ट्रेट शिटकावणी, आनी जो खास करून आमचो जो सीएम आसा हो नवो आसा आनी एग्रेसीव आहा, तेणें हांगा मुद्दम लक्ष घालचें। कित्याक तो वयता आसतनाच म्हाका दिसता हांगासर चडशे करून क्रॉसिंगाक पुलीस आसता। आयज हांव सीएमाक डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता की बाबा तूं येवन तरी हांगासर पळय कितें जालां। तुमी मोरोसर जर रावतले, कोण मरोंक जाय, तेच्या नंतर तुमी एक्शन घेतलें जाल्यार बरें आहा। सरकाराक आमी 2 दिसांची शिटकावणी दिता। जर हेचेर कितें सारको तोडगो काडिना, आमी सगळे लोक रस्त्यार येतले, रस्तो आडयतले। ते पळय न्ही, ते तरी मातशी हें करूंक जाय आशिल्लें। आणि हेवी ट्रॅफिक बी आसता पळय ते तरी एटलिस्ट त्या टायमार बंद करपाक जाय। जे सकाळचे आमकां जे चिमला लोक वयता पळय तांकां वचपाक मेळना, चलोन वचपाक त्रास जाता क्रॉसिंग करता आसतना। तेजेर मातशें लक्ष दिवन फुडें तुमी हें करपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय। देवाच्या कृपेन अजून कोणाचे मॅक्झिमम मेजर लायफ हे कोणाचे जावंक ना, लॉस जावंक ना। पूण तेजी वाट पळयता जाल्यार खूब टायम वयतलो तो मागीर फुडें। आयज आमची चिमलकान भगवती चिमलकान आसा पळय, तितून सगळे कृपेन आमचें जालें बरें आसा। 11:40 सुमार आमकां कॉल एक्शन जाल्लो आनी रोखडेच स्पॉटार पावले पॉझिटिव्ह भितर। मागीर आमी पळयलें जाल्यार एक वेस्ट कॅमिकल टँकर दवरला आनी प्लस 4-5 गाडयो डॅश दिला। आमी येवचे पयलीं फॅसिलिटी लोकांनी काडल्यो आनी मेडिकलाक शिफ्ट केली। तुम्ही कितें केलें हांगा मागीर? आमी येवन डिझल लिकेज आयले, डिझल आमी काडले, सेपरेट केले आनी इन्स्पेक्शन केले टँकराचे। लिक्वीड दाखले। कॅज्युअलिटी कितली येयल्या? कॅज्युअलिटी 7 जाण सुमार येयले। आमी पळोवना मागीर ओके, ह्या टँकरान कितें खाता? टँकरान ब्रोमायड म्हणून कॅमिकल आहा बेश्टें। डेंजरस? ना, इट्स नॉट डेंजरस आनी लिकेजी कांय ना। आमी सिजनदा कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांकां ते येतले आनी खाली वतले। इंजिनियर्स PWDचे जावं गव्हर्मेंटांचे हायवेचे जे इंजिनियर्स आसा सगळे खाऊ सगळ्यांनी खाल्ल्या। आयज हो आमचो हांगा फ्लायओव्हराचो आहलो, फ्लायओव्हर हांगा हेल्डअप जावन उरला। हांगसर ते सदांच सगळे जाण उलयता आसतना कितें करता, एका मनशाक ब्लेम करता, पूण त्या मनशान केन्नाच आपल्याचे कसलेच ऑब्जेक्शन थंयसर दिवंक ना। आनी तरी पण लोक त्या मनशाच्या नांवान थंयसर सदांच तेजें नांव घाणायता। गव्हर्मेंट आपल्याची फॉल्ट मानून घेना। हो अलायनमेंट गव्हर्मेंटान पळय केला, हो रॉंग अलायनमेंट आसा। तुम्ही प्रत्यक्षान आतां तुमी प्रेस रिपोर्टर, तुमकां हेजेर मात तरी नॉलेज आसतली, तुमी स्वता पळया हे कशें अलायनमेंट आसा पळय न्हू ते। आमी हेच्या अगेन्स्ट ना, आमकां लोकांक त्रास करपाक ना, पूण आमचें कितें आमी एक सरकाराक तुमच्या आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एक शिटकावणी दिता। विदीन एक नॉमिनेटेड पिरियड 7 दिसां भितर जर जायना आमी रस्तो आडयतल्यान तुम्ही आमकां सांगूंक जाय कित्याक जायना ते, कित्याक आमकां इन्शुरन्स तुमी दिला। आमी मॅक्झिमम सर आमी तुमकां 15 दीस रावता, 16व्या दिसा आमी हांगा परत येतले, तेन्ना तुमी आमच्या फेवरान रावूंक जाय।